Santo, Evangelho Carado, Odmiamocia, Calzata, Evangelho Carado. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. देव मंदिरांत देवाची भुरगीं कशीं आमी सगळीं एकठांय जाल्या. म्हज्या नांवान बापा लागीं कितेंय तुमी मागशी जाल्यार तो तुमकां दितलो. ही जेजूची उतरां आमच्या मनांत हाडून आमचो बाबार्थ जिवो करता आसतना आमच्या सोगतायची दूख आमी धरुया आनी हे मिसाचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें करूंक सांगाता आमी म्हणुया. हांव फातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओम म्हजो अपराध, ओम म्हजो अपराध, ओम म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगिवोन सदांच सांकवार मरयेक सगल्यांक देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. रातुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, नेणट्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपणान ओगडायना जावंक तूं तें कोनवालायन परतून दिताय. दर्या काळार पातोक सोडून नितोड निर्मळ जिणी जियोंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासना. एस्तेरांच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आपले पोरजेचो जीव सोकोंटान आसलो तो पळोवन एस्तेर राणी सोरेस्पोरा शराणा गेली. सोरेस्पोरा इस्रायलच्या देवा, ह्या उतरांनी तिणें प्रार्थना केलें. म्हज्या दोनया आमच्या एकल्याच राजा म्हाका पाव. हांव एक सुरी, तुजे शिवाय कोण म्हाका आदार दितलो ना. म्हजो जीव हांव आतां संकटान घालूंक वेता. म्हज्या भुरगेपणांत तावन म्हज्या घोरान म्हाका शिकयलोलें तें हांव विसरूंक ना. तुवें सोरेस्पोराक सगल्या तावन म्हज्या घोरान म्हाका इस्रायलाच्या पोरजेक विचून काडल्या आनी सगळ्या पुर्वलेल्या लोकांक मदल्या आमच्या पुर्वजांक सदांकाल तुजें दायज रावंक न्हिदून दवरल्या आनी तुजे बसावणे प्रमाणे तुवें तांकां वेंगयल्याय. सोरेस्पोरा आमचो उगडास कोर. आमच्या आकांताच्या वेळा तुजें बोळ दाखय. देवाच्या राया
आनी सोद पदवेदार दोनया म्हाका धीर दी शिवा मुखार हांव आसतली तेन्ना बुलोयतात तसलीं उतरां म्हज्या तोंडान घाल ताचे काळजान आमच्या दुस्मानाचो राग घाल आनी हे पोरी दुस्मानाचो आनी ताच्या बाळग्यांचो बोस जावन दी तुवें आमकां तुजे पोदवेन सोडोय सोरेस्पोरा म्हाका पाव कित्याक हांव एकसुरी आनी तुजे शिवाय म्हाका आदार दिवपाक कोणूच ना देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो तुका उल्लो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सगळीं म्हणुया तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें म्हज्या तोंडांतल्यान प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सोरेस्पोरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां तुजे दुतां मुखार तुजें किर्तन गायात तुज्या पवित्र मंदिरान मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता जबाब तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें तूं बरो आनी विस्वाशी सोगटा परस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिलें उतर देखून तुजें नांव वाखणटा तुका उलो मारल्यार त्या वेळार म्हजें आयकलें आनी म्हजें काळीज गोट केलाय म्हाका धीरान बोल्लोय जबाब तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय म्हजे खातीर तूं जो उजवो हात कित्याक करूंक तयार तुजो मोग सोरेस्पोरा सासणांक बाळटा तोखता तुजे हातांनी म्हाका रोचलाय आनी म्हाका सोडूं नाका जबाब तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें उद्गार निर्मळ कालीज देवा रोचून घाल म्हज्या हड्ड्यांत आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोश दी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुम्या एकदां जेजून आपल्या शिसाक म्हळें मागात आनी तुमकां मेळटलें सोदात आनी तुमकां गावतलें दारार मारात आनी दार उगडटलें कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा जो कोण सोदता ताका सदांच गावता आनी जो कोण दारार मारता ताका सदांच दार उगडटलें आपल्या पुतान उंडो मागलो जाल्यार ताका फातर दितलो आनी मासली मागली जाल्यार ताका सोरोप दितलो असलो कोण मनीस तुमचे मदें आसा जायत तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बरें तें दिवंक जाणत जाल्यार कितलो अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना म्हणटूच दुसऱ्यांनी तुमचें तांय करचें म्हूण तुमकां जाय तशेंच तुमी दुसऱ्या तांय सदांच करात हें आसा शास्त्र आनी प्रवाद्याची शिकवण जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्त क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो वाचपाचेर नियाळ करता आसतना एका खेड्या गांवांत कितें घडलें ताचो म्हाका उगडास येता पादविगाराक चडशीं गांवचो लोक गेलो आनी म्हणूंक लागलो 2 वर्सां जालीं आमकां पावस ना आमचीं शेतां करपोलीं
आनीक आमच्यो मन जाती मोरूंक पावल्यात. आमी देवा लागीं मागूंक जाय, नाजाल्यार हो आमचो गांव काबार जातलो. पदवीकार म्हणूंक लागलो, शुक्रारा 6 वरांचेर सकाळीं आमी त्या दोंगरार एकठांय जावया. 6 जालीं, 7 जालीं, 8 जालीं, सुर्या वयर सरलो. 9 जालीं, 10 जालीं, 11 जालीं, वताचो खोटखोट. 12, 1, 2, 3 आनी कांयच तांचें कुपान दिसना. 4 जालीं, 5 जालीं आनीक सुर्या देंवलो. आनीक लोक सगलोच निराशी. गांवच्या पादवीकारा सोशी गेडो घालून म्हणूंक लागले, आयज आमचीं फकाणां जालीं. तुज्या सांगाता आमी खतखत्यान मागणें केलें, पूण आमच्या देवान आमचें आयकूंक ना. आनी पादवीकार म्हणूंक लागलो, गुडेक आमची मागपाची तरिका सामकी नासली. ओ आमी मागूंक आयिल्लें तें तितल्या नेटान, बाबार्थान, बरवाश्यान गुडेक जावंक ना. थोडो लोक चावलो आनीक ताका पिंजूंक सोदता आसतना पादवीकार म्हणूंक लागलो, पळय आमी कित्याक आयिल्लीं पावस मागूंक. जाल्यार पादवीकार म्हणूंक लागलो, कोणेंच सोंत्री हाडूंक ना. क्रिस्तांव मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमी वायटोवी जावन तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात. म्हजो सर्गीचो बाप म्हणटा जेजू तुमकां पवित्र आत्मो दिवचो ना, भूत गोठाय, कुडियत्म्याची भलायकी, आपलो आशिर्वाद आनी कृपा. क्रिस्तांव मोगाच्या बाबा भयणीनो, आनी एक घडणी म्हाका उगडास येता. दुबय वचूंक एकलो भुरगो सदांच दिसपट्टी सकाळीं मिसाक वचून तीर्थ मागणें करून एक आस ताका आसली. आनीक साबार वर्सां ताची ती आस पुरो जायनासली. आनी ह्या पासत एजंटाक पयशे खावून तो दुबय गेलो. आनीक दुबय एका गोल्ड स्मिथाच्या सांगाता वावुरतना ताचेर बोगलांट घातलें आनीक ताचे हात कातरले आनीक ताका गोंयां पोत्तून धाडलो. आमचो सर्गीचो बाप आमकां कितें बरें तें तो जाणा. साबार वर्सां जोकी आनीक आना भुरग्याच्या देण्या पासत मागणें करताली. किडन्यो आनीक ओकमान सोंसून पासून आपलो भावार्थ तांणी सोडूंक ना. आनीक देवान तांकां मोरी फावो केली आनीक मोरये वरवीं आमकां सरवंडात. साबार वर्सां अगुस्तिनाची माय मोनिका आपल्या घरकारा पासत आनीक अगुस्तिना पासत मागताली. म्हणटात 16-17 वयर वर्सां आनीक शेकी देवान तिची काकूट केली. तिवूय सांत जावंक पावली आनीक तोवूय सांत जावंक पावलो. क्रिस्तांव मोगाच्या बाबा भयणीनो, हेच्या पयल्या वचपांत आमकां मेळटा एस्तेर. पालासीन ती आसली पूण कुशाल ती नासली. आपले पोटजेची चिंताली. तिचो घोव तिच्या देवाक सतमान नासलो. ही वॉज अ पर्शियन किंग. आनीक ती देवाक म्हणटा, सर्वेस्परा इज्रायलाच्या देवा ह्या उतरांनी ती प्रार्थना करता.
म्हज्या दोनया म्हाका आमच्या एकल्याच राजाक म्हाका पाव, हांव एक सुरी, म्हाका आनी कादार ना, तुजे भायर म्हज्यान आनी कांयच चिंतूंक जायना, फकत तुज्यानूच तुजे पोरजेक सांबाळून व्हरूंक जाता. क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान 3 भागांनी तें वांटलां. पयलें मागात आनी तें तुमकां मेळटलें, सोदात आनीक तें तुमकां गावतलें, दारार मारात आनीक तें तुमकां उगडटलें. कित्याक जो कोण मागता ताका सदांच मेळटा, सोदता ताका सदांच गावता, आनीक दारार मारता ताका सदांच दार उगडटा. जेजू म्हणटा पळय, तुमी वायट ओवी जावन तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात, आपणा लागीं मागतेल्या सुर्गीच्या बापाक तो तुमचे चुचुरे करचो ना, तो तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवचो ना, तो तुमकां सांबाळून व्हरचो ना. आमी पासियेंस काडून देवाचेर पातयेवन आमचीं पावलां आमी मारूंक जाय. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान तिसरी जो भाग आसा, दुसऱ्या तांय करचें, दुसऱ्यांनी तुमकां केल्लें जायतें, हाचेर शास्त्र आनी प्रवाद्याची शिकवण आसा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, पादाग्नेल हीं उतरां घेवन मागणें करतालो, पूण ही देवाची कशी ओ ही देवाची कशी न्हय तेवूय तो सोदून काडटालो. तशे भाशेन तो दुबाय वेचो मनशाक ती देवाची कुशी न्हय आसली, पूण ताणें आपलो फोर्स पयशांचो लावन गेलो आनीक आपले हात कातरून आयलो. पादाग्नेलाचो एक गूण म्हाका बरो लागता, तो म्हणल्यार तो एक प्रोफेसर कसो एग्जामीच्या हॉलांत खंय कोणूय येता त्या शिकप्यांक पासत मागतालो. जायते फावटी आमचे प्रोफेसर शिरकावन घालूंक सोदतात, पूण हो एक प्रोफेसर ताका जाय आसले ताचे भुरगे शिकलेले, जाणवायेन वाडलेले. क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी जियेतांव जाल्यार सोमया पासत जियेतांव म्हणलेलें चिंतप आमी घेवया. आनीक आमी सोमया पासत जियेतांव जाल्यार सोमी आमकां सांडून घालचो ना, तो आमच्या आदाराक पावतलो, तो आमचो बाप, तो आमच्या बऱ्याक वावुरता. भेटवणे वेळार गायन करूया C31 पेज नंबर 41. Oh,
मोगाच्या बाबा भयणो हे मिसाचें बलिदान सोदपुद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लायके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोट मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल बापा, आमचे ओत्रेक तुका मानू. तुज्या भुरग्यांची दाणां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर. हें आमी मागतां आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराता उबारताव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोरकाली सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी धोणवण दिता. ओगुणाचें बोळ तूं मोडताय. आमची मोना उंच उबारताय. वेगवेगळे शेगूण वाडयताय. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सासनाचो इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटा. ताच्या सांगात आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोस मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. थेच पुरी जेवण जातकच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानीक सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Jesu, obehold, o kata, ali hekase, lehetieta, letauti, rumoi bobam yusa, amin tuche, moro, ugutu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनीक हो जिविताचो उंडो आनी की सुरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र शुभेच्छा उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बोरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती आनी तिचो पोती भागिवंत सुसे, भागिवंत दोरंदुतां आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्या जेजू वरवीं, ह्या जेजू सांगाता, ह्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आनी एका कुडीन जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा आनी तांणी जीव सोडिना जावंक पूण सदांच मागणें करूंक तो तांकां एक वपार सांगता. आमचें काम मागपाचें, देवाचें काम दिवपाचें. पूण मादर तेरेजा म्हणटा जायते फावटी जेन्ना आमी मागता तें देणें दिवंक आनी तें देणें घेवंक देव आमकां तयार करता. तर ह्या वेळार ताचीं भुरगीं कशीं जेजूच्या उतरांनी ताका आमी मान करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय, सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें ज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनीक तूंच तिका एक वटान सांबाळ. जो जियेता आनीक राजवोत चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शैली संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शैली संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाची शैली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. मागात आनीक तें तुमकां मेळटलें. ही जेजूची उतरां घेवन आमी आमच्या देवा लागीं मागुया. ह्या शेलीच्या जेवणांत आपयल्यांत ती सुरवां आमी सुरबागी. सोम्या तुवें जें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान जेवंक वयतना गायन करुया D22 पेज नंबर 59. उंड्याच्या रुपान जेजू आमच्या काळजांनी आयला. देवाक आमी आर्गां दिवया. ताच्या एकवटान ही घोडी सारता आसतना हें निमाणें प्रार्थन करूंक सगलीं आमी भक्तीपणी उबी रावया. देवा आमच्या कोनवालाय बापा, आमी घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रोगता वरवीं आमची काळजां नवीं कर. ह्या संवसारांत कुडी आत्म्यांची भलायकी आमकां दी. सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र जाग्यार पाद्रागनेलाच्या तुमकां मोगाचो येवकार. तुमी ह्या पवित्र जाग्यार आसतना इश्टानो देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर
तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आमचे याज्ञीक कुमसराच्या खोपेलांत आसात. आमी मागता तुमचे थंय ह्या प्राचीत काळान बरी तयारी करून कुमसार जावन पास्काची परब मानूंक. दर शुक्रारा दीस इश्टनो सांजचे 5 वरांचेर आमची कुर्साची वाट आसता आनी ते उपरांत पवित्र मिसाची भेट. आमच्या रितीराच्या घरांत रितीरान चलतात आनी केलीत भशेन ह्या प्राचीत काळांत रितीरान चलतात. प्रत्येक शुक्रार सोनवार आयतारा दिसाक ह्या आयतारा दिसाक इश्टनो केलीत भशेन तोरणाट्यां खातीर आमची मागणी आवय बापाय लागीं, आमची मागणी भुरग्यां लागीं, मोगाच्या भुरग्यांनो तोरणाट्यांनो हो एक दिसाचो रितीर मार्चाचे 13 सकाळीं 10 ते सांजचे 5 पर्यंत तुमी येवन देवाचे उतर आयकोचे, जिवीत उसरणेचे करचे आनी देवा सरशी लागीं येवचे म्हणून आमी मागता तुमचे ताई. आयचो सेवादोरम आमकां हेंच सांगता, मागात मागात आनी तुमकां मेळटले. अशेंच थॉमस पेरेरा, मिसेस थॉमस पेरेरा आगासाईंची युकेंत रावता अशें सांगूंक सोदता. आपल्या जिविताची गवायकी दिवन म्हणटा, म्हज्या ओव्हरींत एक सिस्ट आसलो 4.1 बाय 3.7 सेंटीमिटर्स. अल्ट्रासाउंड ह्या रिपोर्टांत सिस्टाक आनीक एक कितें मास कशें दिसून आयलें. हांव आक्षीचें आनी गोंया आसतना आमी दर ब्रेस्ताराक पिलार येवपी आनी सगल्यो आमच्यो गरजां पासत मानिवत आग्नेला वरवीं भावार्थान देवा कडेन आमी मागतालीं. आतां इंग्लंडाक रावन हांव मानिवत आग्नेला वरवीं मागोवत आसलीं. ऑपरेशन करिनासतना हें सिस्ट नोपयत जावंक 12 दिसां उपरांत म्हाका दोतोरान 9व्यान आपयलें आनीक एक अल्ट्रासाउंड केलो. ह्या रिपोर्टान सिस्ट जिरून ल्हान जाल्लो 36 बाय 28 mm. हांवें भावार्थान ओदीकूच पाद्रागलेलाचे मजतीन देवा लागीं मागोत रावलीं. तिसरे फावटी हांव दोतोराक मेवलें तेन्ना 9व्यान अल्ट्रासाउंड केलें. हे फावटी सिस्ट सारको नोपयत जालो. दोतोर देखून अजाप जालो. हे व्हडा उपकारा खातीर हांव देवाक दिनवासता आनी बेगीनूच मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जावं म्हूण मागता. हय मोगाचे इश्टनो, भावार्थान केलेले मागणे देव जरूर आयकता. तुका पेकोवणी जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुका भुरग्यांची देणी जाय, तुका बरी भलायकी जाय, तुका नोकरी जाय, तुका घर देर जाय, तुज्या जिवितांत कुटुंबांत शांती जाय, तुजो भावार्थ जागोय. आयचो सेवादोरम हेच म्हणटा आमकां, मागात, भावार्थान मागात. आयज ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसतना इश्टनो आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां पाद्रागनेलाच्या मजतीन बापाच्या हातान घालुया. सायबा, आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद मागुया. बरोबर देवा लागीं मागुया. सायबा, ह्या आमच्या भावाक पाद्रागनेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावं म्हणून आमी सगलीं उबी रावया इश्टनो आनी हे नोवेनांत भाग घेवया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियेवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियेवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानियेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उनोत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक
हो उपकार भावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कोर म्हूण विनयता हांव. मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणित काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून सोडपोट पडून तुझ्या पांयां सोशी तुझ्या पांयां सोशी आमी मागताव. आमी मागताव व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक मानवंत आग्नेलाक साताचो मान सांताचो मान फावो कोर. फावो कोर. आमचे पवित्र सभेची आमची पवित्र सभेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोट परगोटणे उदेशी उगोट परगोटणे उदेशी मागता मागताव आमच्या सुमिया आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची नावी. जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. पिडेवंतांचेर आशिर्वाद. आमी जी दुयेंत आसात इश्टनो आमी तुमचे पासत मागताव. घोडे तुमी टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळयतात. मोगाच्या बाबा भयणीनो हे मागणे आमी पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन तुमचे पासत देवा लागीं मागताव. देवान तुमकां पिकोवणी दिल्या पुरो म्हणून हे मागणे तुमचे पासत आमी उबारताव. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो बगूंक तुवें तुजे एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालथेपणी मागताव. हे आमच्या पिळेवंत बाबा भयणाचेर बलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काळ जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरो उपकार. Sadhu